Oi, sister. Sister Jonina. Yes, sister. मोगळ्या बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळ्या बापा तुझ्या नावान आमी एकठांय जाल्यात ह्या वेळार तुका आर्गांचो योद भेटूंक तुजी उतराची जाणवाय शिकूंक दोनया. बापा ह्या वेळार आमी तुका आर्गां दिता. तुवें ज्यो सर्वीस आमकां दिली ह्या संवसारांत जिवंक ते सर्विसे खातीर बापा आमी तुका आर्गां दिता. आयच्या केरीत वावराड्याच्या दिसा जेजू आख्खे वरस तुवें आमकां राखली सांबाळली आनी आमच्या जिवितान जो वाव तुवें आमकां ह्या संवसारांत जिवंक दिलाय तो तुज्या हातांतल्यान आयला जेजू. आनी ह्या सर्विसेच्या पासत आमी तुका केरीत दिन वाजता दोनया. जे पयशे आमच्या हातांनी येतात ते आमच्या फकत गरजांक उजार करून तूं आमकां आदार दिताय. आमकां संवसारांतले आशेंतली मोजेंतली तुवें पयसावून दवरलेल्या खातीर बापा आमी तुका दिन वाजता ह्या वेळार. कित्याक संवसाराची मोस देवातावन येयना पूण जेजू तुवें दिलाय तो आमकां वावर हे आमच्या हाताचेर तुजो आशीर्वाद घालताय. ह्या पांयांक आमकां तूं बोड आनी गोठाय दिताय दुनिया हे वावराक वचूंक आनी सगळें बोड तुजें घेवन तुका उलो मारून आनी तुज्या हातांनी तो वावर घालून तूं आमकां आदार दिताय हे सर्विसे खातीर. देखून जेजू आयच्या संवसारांत सगळे वावराड्यांक आसत तुवें भेटयलेलो दीस जावन आसा आनी सगळ्यांनी वावर जो देव जेजू तुवें मनशाच्या हातांनी दिलाय तो एक आमी देव भिरांतीन देव मोगान तो जिवंक आनी करूंक आमकां बोड आनी काळजीदार व्हडली दोनया. हो वाव आमी आमच्या खातीर करता तो न्हय आमच्या कुटुंबा खातीर न्हय पूण देवान दिल्ल्या खातीर ताका आर्गां वाखाणी दिवन देवाच्याच आशिर्वादान आमी हें काम फुडें व्हरूंक आनी फुडें काम करूंक दुनिया तुजी जाणवाय तुजी बूद आनी तुजी बरेपणां तुजो मोग आनी तुजो सांगात आमकां मेळूंक मागता. हें आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. Amen. 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 Praise God. Jesus Praise God. Jesus. Jesus God. Praise Jesus, brother. Hello, Brother brother. Jesus Vincent. God, brother. Jesus Karga. Praise God. म्हाका फकत 5 मिनिटां दी आतां. ओके Okay, okay, brother. Okay, brother. Praise God. Jesus God. Thank you, Jesus. कशी हाय सगळीं आमी? आमी सगळीं देवाच्या नांवान एकठांय जाल्यार सगळीं शक्तिवंत बोलवून बळिश्ट आसा. Amen. Amen. आमेन. Amen. Praise God. Yes. होय. ताच्याच बोडान आमच्यान सगळें करूंक जाता न्हय आमच्या उस्तोमींतल्यान. ताकाच उलो मारून ताका ताच्या सांगाताक घालून सगळें जाता. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. थोडी न्यू नावां दिसपट्टाय. सिस्टर नायला, मागीर Praise बॉनी. Jesus. Praise God. Amen. वेलकम. येवकार तुमकां. Amen. जेजू कारगा. Jesus Karga. आनीक गोवायकी कोणा आहा? जेजू महिमा दिवया. होय सिस्टर गेल ते बुधवारा हांवें सांगला ना म्हाका एक मनीस बसी मेळ्ळो आनी आमी होय. ताचे पासत मागलें ताका जेजूचे उतर दिलें होय. आनी मागीर हांवें सिस्टर जुलियेटाक फोन केलो. सिस्टर जुलियेटा सांगलें सिस्टर म्हणलें तुमगे गांवचो एक दादलो म्हाका मेळ्ळो आनी हांवें म्हणलें ताका तुजी खबर सांगली तूं एकली आहा म्हण थिंगा आनी ती तुजे तुका देवा उतरास वळख दितली आनी तूं लागीं आहा जाल्यार तुज्यान वचोंक जाता आनी तिका मेळोंक जाता. तेच भाशेन तिणें मागीर हांवें तिका नंबर धाडून दिलो आनी हांव ती कडेन उलयलें. मागीर 2 दीस दुसरे दिसा हांवें ताका फोन केलो. मोल्लू तेजें नांव. मोल्लू तुका म्हणलें सिस्टरीन फोन केल्लो ना म्हणून लागली. बरें ते फोन म्हणली ती करतली पूण म्हणलें ह्या वेळार परत म्हणे आमी जेजूचें उतर उलयता आनी जेजूचें उतर म्हणे तूं मोड हांव म्हणूंक लागलो
आणि म्हणीत रावलो. म्हणटा म्हणटा हांवें फोन केल्या उपरांत सिस्टर जुलियटान तेका फोन केलो आणि सिस्टर जुलियटा तो सांगता खंय आपणाक कालच्यान म्हणटा बरें दिसों लागलें आनी म्हजो हात म्हणूंक लागलो म्हज्यान वयर काडपाक जालो कित्याक तेजो हात बरो चलना आसलो आनी म्हाका खबर ना तेजो हात बी चलना हात बरो ना म्हाका काय म्हणलें हांवें बेश्टें तेजे हांव तेजे सायडीक बसलें आनी हांवें तेज्या हातीचेर हात दवरलो आनी हांवें मागणी केलें हम्म. मागणी केल्या उपरांत नुसतें तेका तें बरें दिसलें वेलकम तें जेजूच्या गायांनी म्हाका भिकूण मेळ्ळी हेंच उतर तेका हांवें म्हणूंक लायलें आनी आर्गां तुका जेजू सिस्टर जुलियता सांगता मागीर तो फोन केल्या उपरांत आपणा म्हणूंक लागली कालच्यान सामकी बरी दिसता जिवाक आपणाच्या आनी आपूण तें देवाचें उतर म्हणटा मागीर सिस्टर जुलियटानी बी तेका उलयलो आनी ते कडेन उतर दिलें आनी एवरी डे सिस्टर जुलियटा फोन करता आनी हांवूय तेका फोन करता आनी आमी दोगांय जेजूचे उतर सांगता तेका आनी जेजूचे गायांनी कित्याक तेका व्हडली शिकोप अशें ना त्या मनशाक आनी ते दीस न्हू पयले दीस म्हाका मेवलो तेन्ना तेका अशें करून उलोवपा बीन जायनासलें अशें करून बारीक आवाजान आतां सारको सुडसुडपणान सारको उलयता सारको एज नॉर्मल जेजू चायल्ड कारगा. असो भुरग्याक हय प्रेज सारको गॉड. कितलो हुशार जाता फोन एक केलो म्हणटरी आनी सांगता बरें बरें दिसता आपणाक आनी कितें अशें करून म्हणजे जेजूची तेका एक अनुभव मेवलो आनी हम्म. खरें ते जिवितान हांवें म्हणलें तूं जेजूची म्हणीत राव आनी पळय म्हण सांगलें तुका जेजून कितें केलोलें आहा तें तुका फावो जालां तें आर्गां जेजू प्रेज जेजू गॉड कारगा. जेजू आणि कारगा. प्रेज काय बरं गॉड आमगे जेजू की हय तो आपल्यागे उत्तर वावराड्याशी धाडून दिता आणि जेन्ना धाडटा आमकां चड गरज आसत त्या टायमार जेन्ना हय त्या मनशागल्या जिवितांत वादळ चलता बट जेजू आमेन काय बरो लायक तो आपल्यागे उत्तर धाडटा आनी पेखवणी तेका फावो जाता जेजू हय कारगा. तशीच एकली बायल म्हाका आनी एका कोणागेर गेलोलें म्हाजी काजनाची काजन ती म्हणून आनी जॉनीना आपणाक नेलो आपणाक मातशें देवा उतर दिलो आपणाक तूं जाय म्हणून लागलें हांवें म्हणचें देवा उतर जर मागणी कर तेशें कोन्न न्ही म्हणलें देवा उतर देवा उतरा म्हणल्यार समजोणी दिवपा जाय जेजू कोण जेजू त्या कुर्साचेर कितें केलां हें म्हणल्यार आमी जाण जावपा जाय जेजूची उणोवप जाण जावपा जाय हय म्हणून तूं यो म्हणून लागली आपणा मागीर हांव दुसरे दिसा काडलें आनी हांव गेलें तिगेर तिका देवाचें उतर दिलें 1.5 वर सुमार बसून तेंगेर आनी मागीर हांवें मागणी केलें मागणी केल्या उपरांत ती कडेन दोनी तिजी दिमयो सारक्यो दुखताल्यो ती कडेन चलोंक जायनासलें अशें करून मागीर ते दीस तेणें मागीर हांवें पळयतातल्यान मागणी केल्या उपरांत पळयतातल्यान तिका बोट दिलें आनी जालें आतां तूं उडोव घाल आनी तूं दिमी घालूंक जाय जाल्यार तेणी गायल्यो आनी तिका ती दुखूच गेली आनी तिका इतलें अशें बरें अशें करून हें येयना वाचूं येयना वाचूं येयना म्हणटरी हांवें तिका अमकी लायन दिली तूं हें म्हणीत राव म्हणून आनी आतां ती म्हणटा आनी सांगता ती आपणा जिवा इतलें बरें दिसता म्हणटा आपणाची ती आसलो तें गेली म्हणटा आनी आपणा आतां ती वयर आपणा दूख घालो ती सगळी पांयांतल्यान म्हणटा ती सुजोन आपणाक बरें दिसलें म्हणूंक लागली जेजू कारगा प्रेज जेजू गॉड कारगा आणि महिमा. थँक यू प्रेज होली प्रेज गॉड. गॉड. प्रेज आणि कोणाक जीसस आहा होय की जेजू कारगा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड आणि जी आमगे न्यू मेंबर्स आहाय आज जॉईन जाल्याय तेंकांय कितें आहा जाल्यार तुमकांय सांगाय सिस्टर नायला बोनी कितेंय शेअर करपा आसल्यार धाकटें व्हडलें कितेंय देवा महिमा दिवपाक. प्रेज गॉड. जेजू कारगा.
Praise God. आणि सिस्टर जोनीना आनी कितें आहा जाल्यार शेअर कर. आय एम शुअर तुका जायते आसता. हांव जस्ट चिंतता तूं आतां टेस्टिमनी शेअर कोत्ता गोवायकी आनी तूं सांगता हांव 1.5 वर ते हेजे बारा बसल म्हूण ते बायले बारार आनी ते हय बुटवर दिलें. हांव चिंतिता की तूं फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो तूं वर्किंग वुमन प्लस तूं तुगे घराच हँडल कोत्ता आनी प्लस लोकां देवा गे उतर दीत दुसऱ्यांक आनीक ऑलवेज ऑन द गो टू फायंड समवन whom you can share the word with. काय बरें सारक कितू एक्साइटमेंट कितू एंथुजियास्टीक आसा तूं Yes. देवागे उतर शेअर करपाक दुसऱ्यांक देवागे राजा हाडपाक. हाऊ अमेझिंग. प्रेज गॉड. जेसू करता. Brothers, are you there? जेसू कारगाम, जेसू जेसू कारगाम. कारगा brother. Praise God. प्रेज गॉड. कोई आहात तुम्ही सगळीं? एकदम बरे बरें आहाय. आहे आनी खूप brother. आमी असं मिस असा आनी आमी तुका जायती मिस केलें ब्रदर. प्रेज गॉड. कालूच येयले आम्ही पोत्तून थोडेच हा महिन्यांनी. जेजू कारगाम, जेजू कारगाम. Praise God. प्रेज गॉड. आम्ही जेन्ना ह्या मिशन ट्रिपार गेल्या देव कितले कामां कोत्तालो. होली स्पिरिट वॉज वर्किंग आणि आमचो ट्रीप आम्ही केन्ना कमेस केलो 23rd ऑफ 23 तारखे फेब्रुवारीचे हम्म. आणि हांगाथान गोंयांतल्यान आमी पुना गेल्ली. पुण्यातल्यान मागीर बॉम्बेतल्यान मागीर सुमार 3 सुमान UK ताजे उपरांत US आनी कॅनडा वचून मागीर परतून 2 सुमान UK येवन काल आमी पावले हांव गोंया. प्रेज Wow. गॉड. नाईस जर्नी. अनॉइंटेड जर्नी. आमेन आमेन आमेन. म्हणटोस ब्रदर तू गेलो तो एसको हॉलिडे आसोन देवाची वावरा गेलो न्हू तू. वय देवाच्या वावराक गेल्लो मिशन ट्रिप आसली आमची थोडे Yes. जेजू वाटता तुका. आता आमची हॉलिडे आणि आमचे वेकेशन इज ओनली विथ द वर्ड ऑफ गॉड. Amen. जेजू कारगा. जेजू कारगांव. Praise God. केन्ना आता ओव्हरसीज ट्रिप वचोंक जाय. समजा कोणाचे ओकेजनूय आसत जाल्यार कोणा फॅमिलीचे ओकेजन आसत जाल्यार occasion also, but preaching of the word of God should be the main focus. Yes. Yes, brother. Praise God. Yes. जेजू कारगांव. म्हणटच आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक? आमची बाय मारिया किंग गेल्या. बाय मारिया गोंय येयल्या. ब्रदर. गोंया गेल्या? गोंया गोंया येयल्या. येयल्या. अरे म्हाका दिसता ती चड गोंया आसता आनी ऑस्ट्रेलिया कमी आसता म्हाका दिसता. जेजू कारगा. व्हेरी Praise गुड. God. म्हणटच आमी आमची शिकवण आयज कमेस करया. Yes, brother. Yes, रिकॅप brother. Yes, हा Wait, brother. brother. रिकॅप हा. No, No, brother. brother. ओके ओके. तर आमी थोडे मागणे कमेस करया. Wait, brother. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन. मोगळा बापा मी तुका आर्गां वाखाणण्यात दीन मास दिता आयच्या दिसा पासत. बाबा जेन्ना ह्या वेळार हांव तुजें उतर उलयतलो तुजो पवित्र आत्मो म्हाका तुजी जाणवाय तुजें सगळें बरेंपण दी आनी ही उतरां जी हांव उलयतलो जी जावन आसा तुजी उतरां हांव फकत जावन आसा ते वेसल or the God I don't. आयदन ज्या आयदना वरवीं तुज्यान तुजी जाणवाय म्हजे वरून व्हांवता ह्या वेळार
हें शिकप तूं सोंपें कर आनी ह्या वेळार जी उतरां हांव उलयतलों ती म्हज्या भाव भयणांच्या कानार तांच्या काळजाचेर पडोन ती तोखदाक तसली फळां दिवपाक तूं फावो कर. आनी बापा जेन्ना तूं आमकां ह्या वेळार शिकयताय जी आळकोड आमच्या मदें आसा जे सैतानाची येवजणां चोरून नागोंक तें उतर हें पयस कर आनी हें उतर आमच्या काळजाचेर पडोन आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. हे मागणें आमी कोत्ता बापा जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. तर भाव भयणीनो आमी सगळीं जाणो की जेन्ना जेजून बातीज घेतलो आमी सगळीं जाणा जेजून बातीज घेतलो म्हणून वय की ना. होय. जॉन बातिस्तान ताका जॉर्डनाच्या बाप्तिस्म. नदीन ताका बातीज आनी बातीज दिल्या उपरांत कितें घडलें जेजूच्या बातिजमाच्या दिसा कितें घडलें पवित्र स्वर्गीच्या बापाचो आवाज आयकलो Mm. आनी ताणें कितें म्हणलें हो म्हजो हो So अपुरबायचो अपुरबायचो पूत पूत. ताचेर आसा आपुरबायेचो म्हजें दादूसपण. ताजेर आसा म्हजें दादोसपण. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत ताजेर आसा म्हजें दादोसपण. पूण हांव ताजेर चड शिकोवंक सोदिना. हांव आनी कितें शिकोवंक सोदतां म्हणटच ज्या दिसा जेजून आपलो बातीज घेतलो ताजेर पवित्र आत्मो देंवलो स्वर्गीच्या बाबाचो आवाज आयकलो ताणें की हो म्हजो आपुरबायेचो पूत ताजेर आसा म्हजें दादोसपण. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो जेजू 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 येयलो जेजूच्या भितर येयलो पवित्र आत्म्यान कितें केलें पवित्र आत्म्यान कितें केलें भाव भयणीनो कोण म्हाका सांगूंक शकता. जेजूच्या बातिजमा उपरांत जेजू आतां शिकोवपाक पेकोवणी दिवपाक ओजामां करपाक गेलो काय की ना. ना तो एक ओरोण्या वयलो. Praise God. कोरोण्यांत येयलो. ताका ओरोण्यांत व्हेलो पवित्र Mm. आत्म्यान. Mm. आनी हाचे वयर म्हाका शिकोवन आयज दिवंक जाय. हांव विचारतां तुमकां पवित्र आत्म्यान जेजूक ओराण्यांत कित्याक व्हेलो. थंय सुरवात जाता स्वर्गार राजाच्या देवाच्या उतराची. जेजू वरवीं जेजू कसो तोंडांतल्यान देवाच्या शब्दांतल्यान ह्या संवसारांत जिवंक जाय तेची उक्तावणी त्या ओरोण्यान जाता. कित्याक जेजू खबर आसली तो मिसांव घेवन कसली कारणां ह्या संवसारांत येता तो. तेच भाशेन जेजू त्या संवसारांत त्या ओरोण्यांत वतना तो संवसारा भाशेन उलोवंक ना पूण देवाच्या राजाच्या उतरांतल्यान तो उलयता आनी सगल्यो जे थंयसर ताचे ओरोण्यांत पवित्र आत्म्याचो वावर ताच्या जिवितांत वावर करूंक लागता. जेजू कारना आमची बायल नेटीन आतां एक सारको जागो धाडलो. जेजू पवित्र आत्म्यान ओराण्यांक धाडलो फकत एका कारणा लागून ताजी परिक्षा करपाक. परीक्षा ताजी परिक्षा करपाक. परीक्षा आतां हांव विचारता तुमकां म्हज्या भाव भयणींनो जेजूची परिक्षा करपाक पवित्र आत्म्यान ओराण्यांत धाडपाची गरज आसली. जेजू ओराण्यांत आतां तेजे कडेन पवित्र आत्मो आहा तो जावन आसा देव तो देवाचो पूत. ताणें पातक करूंक ना ताणें कांयच वायट करूंक ना तो पाडोक नोको. पूण ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत पवित्र आत्मो ताका ओराण्यांत व्हरता ताची परिक्षा करपाक. म्हजो प्रश्न तुमकां कित्याक गाय पवित्र आत्म्यान जेजूक ओराण्यांत धाडलो वो ताका डायरेक्ट केलो ओराण्यांत ताची परिक्षा करपाक कित्याक. समजा ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळो
आता हांव विचारता तुमकां, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरवंडार मानलो, ऐकात बरे भाशेन ऐकात हा, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन. जेन्ना जेजूक पवित्र आत्मो मेळ्ळो, पवित्र आत्म्यान जेजूक ओराण्यांत धाडलो ताची परीक्षा करपाक, होय की ना? होय. होय. होय ब्रदर. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरवंडार मानलो, तेन्ना देवान आमकां कितें केलें? देवान आमकां आपलो पवित्र मोग आत्मा पवित्र आत्मा दिलो, आत्मा दिला. होय. मोग दिलो, मोग दाखयलो. कसो? देवान आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर आपलो शी मॅन नासलेलो मोग ओतयलो. रोमकारांक 5:20 म्हणटा, पवित्र आत्मो आमचे भितर कितें ओतयता? मोग ओतयता. मोग ओतयता. म्हणटच आमकां देवाचो मोग आमी अनुभवूंक जाय जाल्यार, आमकां देवाचो मोग मेळोंक जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. पवित्र आत्मो आमकां ना जाल्यार आमच्यान केन्नाच देवाचो मोग अनुभवूंक जायना, होय की ना? होय. होय ब्रदर. म्हणटच आतां जेजू जावन आसा देवाचो पूत, ताजो बातीस जाता, ताका पवित्र आत्मो मेळटा आनी पवित्र आत्मो ताका ओराण्यांत व्हरता ताची परीक्षा करपाक. जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरवंडार मानलो, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो. पवित्र आत्मान आमकां ओराण्यांत व्हेली काय? कोणाक हांगा आहात, कोणूय हांगा आहा जो म्हजी भाव भयणां आहात जी आयज ओराण्यांत गेल्या? ओरोण्यांत आमी आसली न्हू दादा. जेन्ना आमकां देवाची जेजू आमचो सोमी दोनी देव म्हूण ओळखून घेता, तेन्ना आमची बदोळणी जाता ताच्या उतरांतल्यान कशें जिवंक. त्या सारकी. मोरोण्यांत आसली हे संवसारांत आसतना पातकांतल्यान. म्हणटच जेन्ना जेजूक पवित्र आत्मो मेळ्ळो, पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत पवित्र आत्म्यान ताका ओराण्यांत व्हेलो. केन्ना व्हेलो? पयलो व्हेलो पवित्र आत्मो मेळच्या आदीं, पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत? मेळ्ळ्या उपरांत. हा. आमी सगळीं ओराण्यांत आसलीं, पूण आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत आमी ओराण्यांत गेलीं काय? तुमी समजतात म्हजो प्रश्न कितें तें? जेजू देवाचो पूत, ताणें पातक करूंक ना, ताणें कांय वायट करूंक ना, कसली ताळणी येवंक ना. ताळणी येयली काय? हांव नकळो. पूण आतां पवित्र आत्मो ताका मेळटा बातीस जातकूच, आनी पवित्र आत्मो मेळटकूच पवित्र आत्मो ताका ओराण्यांत व्हरता ताची परीक्षा करपाक. म्हजो प्रश्न, कित्याक ताका ओराण्यांत वता ताची परीक्षा करपाक? परीक्षा करपाक कितें गरज आसली ताची? कोण म्हाका सांगूंक शकता? एक टेस्टिमनी जावंक, जेजूची एक टेस्टिमनी जावपाक ह्या टेस्टिमनी संवसारांत. कित्याक टेस्टिमनी जावपाक? स्वर्गा वयली बापा वरवीं जेजूक मनशांक कळोंक एक टेस्टिमनी एक जावपाक ती. पूण जेजू जेन्ना ओराण्यांत गेलो तो एकटो आसलो, ताका शिसां बरोबर धाडूंक ना, ताका कोणाक बरोबर धाडूंक ना, ताका फकत एकटोच धाडलो ओराण्यांत. आतां आनी कसली टेस्टिमनी आहली ताका? एक सैतान आहलो न्हू ब्रदर? थिंगा सैतान आहलो, दुस्मान आहलो. व्हेरी गुड. ओके, आतां आमी उलयता. ओके, आतां सैतान आहलो तिचो. मागीर म्हाका सांग कितें जालें? ताका ताची परीक्षा घेवपाक तिचो सैतान आसलो. म्हणटकीर कितें जालें? ताळण्यो हाडल्यो जायत्यो आनी तेणें त्यो ओवरकम केल्यो. पुरावो दिलो की हांव खरेंच बापाचो पूत म्हूण अशें. ताळण्यान पळोवंक ना तेणें. नेगेटीव मेसेज धाडल्या की ताची आयडेंटिटी ताका जाय आहली म्हणून. हांव जाणा
सैतान ताका म्हणलें तूं देवाचो पूत जाल्या, ताका आयडेंटिटी विचारतालो. वय सारकें हा, पूण म्हजो प्रश्न अजूनय तुम्ही जबाब दिवंक ना. कित्याक ताका परीक्षा दिवपाक, कित्याक सैतानाक तिचो ताका परीक्षा दिवपाक, ताका टेस्ट करपाक, ताका टेम्पटेशन दिवपाक कित्याक काय पवित्र आत्म्यान धाडलो ताका? कित्याक तो जाण आहलो की जेजू हे ताण्या पडपा ना म्हण, म्हणजे तोच चैतीवंत आसता म्हण, दुस्मानांगे चोपक्या पडपा ना म्हूण तो. तो केन्नाच पडचो ना म्हणून कोण जाणो आसलो? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा जाणो आसलो. आणि पवित्र आत्मा जाणो जाल्यार आमकां आतां पळय, हांव तुमकां प्रश्न पळय हांव विचारता. ज्या दिसा आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो, पवित्र आत्म्यान आमकां व्हरण्यान व्हेलें. आतां पवित्र आत्मा आमचे कडेन हा, पवित्र आत्मा आमकां व्हरण्यान व्हेलो काय? आनी पवित्र आत्मा जाणो की आमी पातक करची ना म्हणून? जेजूक ताणें कित्याक धाडलो थंयसर व्हरण्यान? तुम्ही म्हजो प्रश्न समजता ना कितें म्हणटा तें? ह्या प्रश्नाचो जबाब आमकां मेळत जाल्यार आमकांय ह्या आयच्या शिकवणीची सजमणी बरी मेळत जाल्यार आमी आतां जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आयकात, जेन्ना जेजूक पवित्र आत्मा मेळ्ळो, जेजूक पवित्र आत्मा मेळच्या आदीं जेजू देव आसलो की ना? होय. होय. पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या वेळार तो देव हा की ना? होय. 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 म्हणटोच ताका पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या उपरांत कित्याक काय पवित्र आत्मा ताका व्हरण्यान व्हरता? ताका कित्याक शिकवण दिवपाक, ओजावां करपाक, मिलाग्री करपाक थिंचोच धाडिना? कित्याक ताका व्हरण्यान धाडटा? कित्याक? ताचें कारण जावन आसा अशें, जेजू ह्या संवसारांत कित्याक येयल्लो? मनशा कुळाची मनशा भितर आनी देवा भितर एकवट बांदून हाडूंक. मनशा कुळाची सरवण करपाक, आमचे तारण करपाक, वय की ना? होय. होय. म्हणटोच जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो तो देव आसलो, पूण तो कसो येयल्लो? मनशाच्या मनीसांनी रुपान. येयल्लो. मनशाच्या रुपान येयल्लो. 100% मनीस तो. 100% मनीस. पूण आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयल्लो तेन्ना ह्या संवसारान अधिकार कोणाक आसलो? ह्या संवसारान मनशाकूच आसलो. मनशाकूच आसलो जेन्ना जेजू येयल्लो तेन्ना. कित्याक संवसार रचलो आनी देवान मनशाच्या हातान घातलेलो न्हू ब्रदर. ताचे उपरांत कितें घडलें? पातक. मागीर पातक उप्रासलें आदामा वरवीं. जेन्ना आदामान आनी इवेन पातक केलें तेन्ना कोणाक अधिकार मेळ्ळो? सैतानाक मेळ्ळो. सैतानाक मेळ्ळो, वय की ना? Yes. आतां देवान हो संवसार कोणाच्या हातान घाल्लो जेन्ना रचलेली तेन्ना? मनशाच्या हातान घातलेलो. हय. जेन्ना आदामान ते पातक केलें, आतां आदामान इवेचो आनी मनशा कळचो पात्रांव कोण जालो? तुटलो. सैतान जालो. सारकें? हय. पळयात भाव भयणीनो, बारीक आयकात. देवान फकत मनशाक आपल्या सैमान रचलो, सैतानाक न्हय. देवान तुका, म्हाका, आदामाक, इवेक, मनशा कुळाक, मनशाक आपल्या रुपान ताणें रचलो. आनी ताणें सांगलें मनशाक, ज्या भाशेन हांव देव जावन आसा स्वर्गार, तूं जावन आसा देव ह्या संवसारांत. पूण एकाच झाडाचें फळ खायनाका, ज्या दिसा तूं खातय तूं त्या दिसा मरतलय म्हणून. ताणें फळ खालें की ना? फळ खालें की ना? खाल्लें. होय. ज्या दिसा फळ खालें, सैतान जो आतां ताका कसलोच अधिकार नासलो ह्या मनशा कुळाचेर, तो आतां येता मनशाक, आदामान इवेक तो फटयता आनी आतां मनशाचो
आतां तो पात्रांव जाता. तो मनशाचो आतां कितें म्हणटा पात्रांव म्हणजे तो मनशा कुडाक आपलो गुलाम करता. म्हणजे दोन्ही जाता तो. दोन्ही दोन्ही जाता. आयकात म्हजे भाव भयणीनो, जेन्ना देवान मनशाक रचलो, देवान मनशाक आपले बरोबर संबंद दवरपाक रचलो. इश्ट देवान रचूंक ना आमकां, संबंद दवरपाक रचलो. आनी पातक करचे आदीं देव आदाम आनी इवे बरोबर सदां काळ देवाचें उतर सांगता तो सदां काळ तांचे बरोबर येतालो, उलयतालो, तांचे बरोबर तो भासाभास करतालो, तो तांचे बरोबर संबंद दवरतालो आनी हें सगळें बरें चलतालें. पूण ज्या दिसा आदाम आनी इवेन तें फळ खालें, आतां ते सैतानाचे गुलाम जाले. म्हणजे आतां हांगा जावन आसा मनीस, ताजे वयर जावन आसा सैतान, ताजे वयर जावन आसा देव. देव वयरूच आसलो, देव केन्ना सकयल जायना. म्हणटच आतां मनशाक देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता की ना? मनशाक देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता वा ना? आता सैतान येयलो मध्ये. कितें? सैतान मध्ये येयलो. सैतान मध्ये आयलो म्हणजे आतां मनशान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायना. पळय भाव भयणीनो, आमच्यान देवा बरोबर संबंद कसो दवरूंक जाता? फकत आत्म्यान आनी स्वतान. जिवाचो 4 विस्वोर बोड 23 आनी 24 आमकां सांगता, जेन्ना ती सामारेकाराची बायल जेजू कडेन जाकोबाच्या पांय पडे आनी जेजू तिचे कडेन उलयतालो, तिका सांगता, म्हणटा वेळ पावलो जेन्ना लोक ताका देवाक स्वतान आनी आत्म्यान बुजतलो म्हणून बुजतलो. होय की ना? जेन्ना सैतान मदल्यान आसलो, जाणय सैतानाक कित्याक मनशा कुडाचेर ताणें तो येयलो, कित्याक ताका दूख भोगली जेन्ना देवान ताका स्वर्गांतल्यान भायर उडयलो. म्हणटच तो आतां सैतान तो आतां देवाचेर कितें देवाचेर आड येवंक सोदता. देवाचेर आड येवंक जायना. तो आतां कितें करता? मनशा कुडाक मनशा थ्रू मॅन म्हणजे मनशाक वापरून तो आतां देवाचेर आड येवंक सोदता. कित्याक देवान फकत मनशाक आपल्या सैमान रचला. आनी आतां मनीस जाला सैतानाचो गुलाम. तुमी आयकता हांव कितें सांगता तें? देवान मनशाक रचला ताजे बरोबर संबंद दवरपाक. सैतानाक नाका, त्या सैतानाक मनशा भाशेन रावंक जायना. ताज्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायना, कित्याक तो ताका भायर उडयला. पूण आतां तो देवाचेर आड येवंक सोदता. तो आतां मनशा कुडाक आपल्या कब्ज्यान घेवन ताका गुलाम करून तो आतां देवाक आतां इतलो त्रास करूंक सोदता. देवाचेर आड येवंक सोदता. देवान ताका भायर उडयला म्हणून तो सोदतालो देवा भाशेन जावपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आतां सैतान अधिकार घेता मनशा कुडाचेर आनी आतां जेजू 2000 वर्सां जाय पयलीं तो ह्या संवसारान येता, पवित्र आत्मो ताका घराण्यांत धाडटा. कित्याक? ताची परिक्षा करपाक. आनी परिक्षा पास जाल्या उपरांत जेजू आतां घराण्यांतलो भायर वेता. फकत पवित्र आत्म्या उद्देशी न्हय, पवित्र आत्म्या उद्देशी आनी पावर, होली स्पिरीट एंड पावर. तुमी आयकता हांव कितें म्हणटा तें? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूक पवित्र आत्मो मेळ्ळो बाप्तिस्माच्या दिसा, जेजूक फकत तो पवित्र आत्मो मेळ्ळलो. पूण आतां जेन्ना तो मनशाच्या रुपान येयल्लो, तो कोणाच्या राजवडकीन येयल्लो. संवसार आहलो सैतानाचे राजवडकीन. सैतान आतां
एनकोणाचे सोयतान तेचे सगळे लीडर जे आले ते सगळे जे देंवचार आले ते आता जेजूचे आड येवपाचे असले. जेजू आता मनशा कुडाक सोडवण दिवपाक आसलो. तो जावन आसा देवाची शेळी ही संवसाराचे पाप काडपाची असली आणि जेजून एकूय पातक केल्ले जाल्यार ताज्यान आता मनशा कडेची सरवण करूंक जायना जाली. He could not have saved the whole human race. म्हणटोच पवित आत्मो कितें करता? पवित आत्मो जेजू ओराण्यान ताची परीक्षा करपाक वता. कित्याक जेन्ना जेजू आता शिकवण दितलो, जेन्ना जेजू आता देवाचे प्रवासन करतलो, उतराची प्रवासन करतलो, मिलाग्री करतलो, ताचेर आड कोण येतलो? कोण येतलो ताचेर आड? फारिझेव, धर्मशास्त्री, सादुसी, हेरोद पक्षाचे याज्ञिक, हे सगळे लोक जे सैतानाच्या कब्जान असले. तुमकां दिसता की हे फारिझेव, धर्मशास्त्री, याज्ञिक, पॉन्टियस पायलेट, हे सगळे लोक जे असले ते कोणाच्या कब्जान असले? सैतानाच्या कब्जान असले. तुम्ही आयकता ना कितें म्हणटात ते भाव भयणीनो? जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा, आमी आता सैतानाच्या कब्जांतल्यान भायर सुटल्या आणि आता आमकां पवित्र आत्मो मेळटा. कित्याक जेजूच्या अमोलीक रक्ता वरवीं आता आमी नितोड जाल्या, आमी देवाची भुरगीं जाल्या, आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा. पूण जेजूक मनशा कुळाची सरवण करूंक जाय जाल्यार ताची परीक्षा करपाक एकदम गरजेचें आसलें. कित्याक जेजू आता 3, 3.5, 4 वर्सां जेन्ना तो शिकोवपाचो आसलो, ताजेर आता सैतान आनी ताचे सगळे एजंट ताजेर आड येवपाचे असले. आनी देवाक जाल्लें, पवित्र आत्म्याक जाल्लें जेजूची परीक्षा घेवपाक, जेजू परीक्षा दिवपाक आनी घेवपाक ओराण्यान. कित्याक सैतान ताका डिस्क्वॉलिफाय करूंक सोदता. जेजू आता काबार करूंक सोदतालो. कशे भाशेन? एक पातक करपाक. टू डू वन सीन, एक पातक जेजू केल्लें जाल्यार. आता आयकात भाव भयणीनो, आमी समजता की पातक आमी केन्ना करता? जेन्ना आमी कोणाचे चोदता, गायो मारता, कोण आमकां पाठीर आमी चलयतना कोण आमकां मदल्यान येयलो, आमी ताका बोट दाखयता, कोणाक आमी गायो घालता, कितें आमी समजता पातक. पूण तूं पयशी जाल्यार ही 3 जे परीक्षा जेजूक येयल्ल्यो, तातून सैतान एका वागा भाशेन, कावो एका माकडा भाशेन जेजू कडेन येवंक ना. सैतान जेजू कडेन ताच्या चिंतनांनी येयलो आनी ताच्या चिंतनांनी येवन तो आता जेजूक आपल्या चिंतनांनी, आपल्या मनान पातक करून तो योजिता. आमी समजता की जेन्ना कोण बलात्कार करता, कोणाचे एका बायले बरोबर एक संबंध दवरता काजारीच्या जिविता भायल्यान, तेन्ना तो पातक करता. पूण जेजू कितें म्हणटा? पण एक बायलेक आपल्या मनान पासून एका वायटपणी पळयत जाल्यार तो आता कितें करता? तो कितें करता? पातक करता. जेन्ना तो चिंता पासून आपल्या मनान तो पातक करता. म्हणटच आता जेन्ना जेजू ओराण्यान वता, सैतान ताका आपल्या मनान, हांव समजतालो जाणा, तुमकां खरेंच सांगता, म्हजीच खबर सांगता. लुकाचो 4थो विस्वर, आमी वसयात लुकाचो 4थो विस्वर बोड 1 हितूंतल्यान आमी कॉमेंट्स करुया. थिंचर आमी पळयत जाल्यार पवित्र आत्मो जेजू खिंचर धाडटा? ओराण्यान वता. आनी थंयसर 40 दीस जाल्या उपरांत जेजू थंयसर 40 दीस उपास करता, कांय खायना, कांय पियेना. आनी 40 दीस जाल्या उपरांत सैतान येता ताका ताळणी घालता.
आनी हांव चिंतालो सैतान जेजू कडेन कित्याक काय येता, कसो येता? एका माकडाच्या रुपान, एका वाघाच्या रुपान, एका कावट जे भशेन आमी हांव जाणा इगर्जेन केन्ना ल्हान आसलो तेन्ना हांव दोतोरनीक वेतालो तेन्ना तिचो फोटो आसताले आनी तिचो दाखयता सगळे लोक एमकणान हा आनी सैतान एक व्हडलें झूज घेवन तो तिचो धांवता आनी तो एकदम कावो दिसता, व्हडले शिंगां आहा ताका आनी सामको देंवचार भशेन तसलो पिक्चर हांव आहलो म्हाका. आनी जेन्ना हांव केन्ना हांव भायर पडटा म्हळ्यार सैतान असोच दिसता काय, सैतान असोच दिसता. पूण सैतान भाव भयणीनो आमी ताका पळयत जाल्यार आमी म्हणटा वय सैतान येयला, पूण भाव भयणीनो सैतान तसो येना, तो आमच्या चिंतनांनी येता, तो आमच्या चिंतनांनी येता. तो सैतान जेन्ना जेजू कडेन येता आनी तो विचारता, पळयात कितें म्हणटा तो तिसरी ओळ, दोतोरान ताका म्हणलें तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उंडे जावंक आज्ञा कर. तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उंडो जावंक आज्ञा कर. आतां जेजून 40 दीस कांय खावंक ना, 40 दीस कांय पिवंक ना. आतां जेजूक आपली भूक मारूंक जाय जाल्यार ताच्यान फातरांक उणें करूंक जायना? हांव विचारता तुमकां, तो फातरांक उणें करूंक जायना? जाता. हा, पूण पळय सैतानाची येवजण कशी ती. सैतानाचो प्रश्न तो कशी चिंतना जेजूच्या मनान घालता. आमी जेन्ना वाचता हे तिसरे ओळीन देंवचारान ताका म्हणलें, आमी कितें समजता, ब्रदर लॉग ऑफ जालो. जेजू कारगांव जेजू कारगाम ब्रदर प्लीज. म्हाका दिसता म्हजो हें जालें, म्हणजे कितें म्हणटात तें म्हजो व्हिडिओ इंटरनेट कट जालें म्हाका दिसता. ब्रदर थोडो वेळ. जेजू कारगांव पळय म्हणजे भाव भयणीनो आयकात. सैतान जेन्ना जेजूचेर येता तो जेजू कित्याक कसो बरें आमी तिसरे ओळीन वाचता, देंवचारान ताका म्हणलें. देंवचारान ताका अशें उतरांनी म्हणूंक ना, ताच्या चिंतनांनी जेजूक तो सांगता तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उणें कर, तुका भूक लागल्या कर उणें. पूण ताचो प्रश्न जो ताचें चिंतप जें आसलें सैतानाचें, जे भाशेन जेजूक तो फसोवंक सोदतालो की जेजूक सांगोन तूं देवाचो पूत जाल्यार. जेजू जाणो आसलो की तो पूत देवाचो म्हणून, जेजू जाणो आसलो. पूण आतां सैतान कितें करता, ताका दुबाव हाडटा. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो, सैतानाचें काम आमच्या जिवितांत दुबाव हाडपाक. जेजूक फातरांक उणें करपाक एकदम सोंपें, तो देवाचो पूत, ताच्यान कितेंय करूंक जातालें. पूण जेन्ना सैतान ताच्या मनान दुबाव घालता तूं देवाचो पूत जाल्यार तें कर. आतां समजा ताका सैतानान म्हणलें तूं 40 दीस कांय खावंक नाय, तूं भुकेलाय, फातरांक उणें कर, फातरांक उंडें कर. आतां तातूंत कसली ताळणी आहा त्या प्रश्नाक? हांव विचारता तुमकां, समजा जेजू आतां 40 दीस उपाशी आहा, ताणें कांय खावंक ना, कांय पिवंक ना. 40 दीस जाले उपरांत जेजूच्या मनान येता, अरे जेजू तूं 40 दीस खावंक ना, फातरांक तूं आतां उंडें कर आनी तुजी भूक मार. तातूंत कसली ताळणी आहा? आसा. कसली ताळणी आहा? ताळणी म्हणजे तो जरी तेणें उंड्यांक फातरां उंडी केलो जाल्यार म्हणजे तो सैतानागे आयकोता. ना, सैतानाक आयकना. सैतानाचो प्रश्न कितें आसलो, तूं देवाचो पूत जाल्यार.
पूण हांवें तुका सांगलें आतां समजो हो प्रश्न ताच्या मनान येयल्लो बाबा तूं आतां भुकेलाय तुवें कांय पिवंक नाय आनी तूं भूक मारपाक आतां 40 दीस उपरांत ह्या पात्रांक तूं उंडे कर तातूंत कसली ताळणी आसतली आहली म्हणजे आता खरें डाऊट करता की खरें हांव देवागे पुतू ते ना दुबाव ना 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 प्रेस आतां सैतान म्हणटा तूं देवाचो पूत जाल्यार हांव म्हणटा तें काड तूं देवाचो पूत जाल्यार तें उतर काड आनी फकत जेजूच्या मनान सैतान म्हणटा सैतानाक नको हांव सैतानाक जेजूच्या मनान असलो प्रश्न येता तूं आतां 40 दीस तुवें कांय खावंक नाय 40 दीस तुवें कांय पिवंक नाय ह्या फातरांक तूं उंडे कर बस इतलेंच ताका करूंक जायनासलें जातालें जातालें पूण ताळणी कसली आसली तूं देवाचो पूत देवाचो पूत जाल्यार प्रेस दुबाव हाडूंक सोदतालो आयकात म्हज्या भाव भयणीनो तुका कितें करूंक जाय जाल्यार तुज्या जिवितांत तुका खावंक जाय जाल्यार तूं खा तुका खोरेजमाच्या वेळार चिकन खावंक जाय जाल्यार शुक्रार तूं खा पूण जेन्ना तुका दुबाव आहा हांव खायत सगळ्या लोकांक सांगलां खायनाका म्हणून खायत जाल्यार शुक्रारा दीस म्हाका पातक जातलें आतां हांव चिंता पातक जातलें पातक जावचें ना पातक जातलें पातक जावचें ना आनी कोण म्हणटा म्हाका चिकन खाय शुक्रार दीस खा वा सोमारा दीस खा म्हाका खान हांव कसलेंच पातक करिना आनी तो शुक्रार दीस खाता तो कांयच चिंतिना एकलो जो दुबाव घेवन खाता तो पातक करता सो कोण शुक्रार दीस कांयच दुबाव धरिनासतना खाता चिकन खाता तो आतां पातक करिना आयकतात तूं हांव कितें म्हणटा तें प्रेस गॉड तुम्ही समजता हांव कितें म्हणटा तें जेन्ना हांव दुबाव धरता कसल्याच वस्तूंनी हांव दुबाव धरता आनी तें कोत्ता होय ना हा होय तेन्ना हांव पातक करता आमी समजता की कोणाक गायो मारल्यो कोणाक वायट केलें कोणाचें चोरलें आमी पातक करता पूण भाव भयणीनो जेन्ना म्हज्या मनान दुबाव आसा ना कितें जातलें अशें जातलें तेन्ना म्हज्या भाव भयणीनो हांव दुबावान कितें करता तें हांव सदांच पातक करता हांव तुमकां आनी एक स्क्रिप्चर घालूंक सोदतां रोमकारांक 14 विसवोर रोमकारांक 14 विसवोर वोड 23 रोमन चॅप्टर 14 वर्स 23 वाचूया आपूण खातात ताचे विशीं दुबाव दवरतात ती देवा मुखार गुन्यांवकार जातात कित्याक तांची कोरणी भावार्थाचे खात्रेचेर दवरलोली ना आनी भावार्थाचे खात्रेचेर दवरलोलें ना तें सगळें पातक जेजू कार आतां आमकां तुमकां सोजमणी मेळ्ळी सैतान येयल्लो जेजूच्या मनान दुबाव घालपाक आमी केन्नाच चिंतिना की कित्याक पवित्र आत्म्यान ताका ओरेण्यांत व्हेलो आमी जाणा परिक्षा करपाक दिल्ली पूण भाव भयणीनो जेजू ह्या मनशा कुडाची सरमण करपाक गेलो ताजें टेस्टिंग जावपाचें आसलें ताजी परिक्षा जावपाची आसली कित्याक ह्याच्या उपरांत तो पास जातलो आहलो जाल्यार आनी तो आतां सैतानाचे सगळे ताळण्यो आसा तो काबार करून वयतलो जाल्यार ताच्यान आतां आपली शिकवण आनी आपचें प्रवासन सामक्या पावरान घेवन जातालें आसलें आनी तेंच घडलें हांव ताचे फुड्यान आनीक 2 ताळण्यो आयल्यो ताका सांगलें ते सगळे शिकोवंक सोदिना म्हजें शिकोवप आयज कित्याक ह्यो 3 ताळण्यो ज्यो येयल्यो ज्या पवित्र आत्म्यान ताका ओराण्यांत व्हेलो ताका परिक्षा दिवपाक ही परिक्षा फकत जेजूक दिवपाक जेजूची परिक्षा घेवन जेजूक आतां सामको सोल्लादा भाशेन करपाक ताजें काम करपाक हांव आनी एक स्क्रिप्चर घालूंक सोदतां तुमकां पळयात Acts chapter 10 and verse 38 पळयात कितें म्हणटा तें आनी ताचे बरोबर आमी परतून लुकाचो 14 विसवो थंयसर वचया कितें घडटा जेजूची ताळणी जाले उपरांत Acts chapter 10 verse 38
30, brother, 30. 38. 38. देवान ह्या नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माखलो. वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देंवचाराचे पदवे खाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सोवे आसलो. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. म्हणटोच ह्या 38 वडीन आमी वाचता, देवान ह्या नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माखलो. शक्तीन माखलो. भयणीनो, जेजू जेन्ना आमी हें वाचता, आमी 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 आमच्या मनान धरूंक जाय की जेजू एक मनीस जावन येयलो. तो देव आसलो पूण तो मनीस जावन येयलो. आनी ताका आतां पवित्र आत्मो जेन्ना मेळटा, पवित्र आत्मो ताका ओराण्यांत व्हरता, आनी जेन्ना तो ओराण्यांत परिक्षा पास जाता, आतां तो त्या ओराण्यांतलो भायर वेता. फकत पवित्र आत्म्यान न्हय, पूण तो आतां भायर वेता पवित्र आत्म्यान आनी देवाचे शक्तीन. कित्याक फकत पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळो कसलोच फायदो जावंक ना. ह्या पवित्र आत्म्यान आमची परिक्षा गरजेची. खूब जाणां भाव भयणीनो, आयज आमी सगळो की आमी एक नवी रचना जाल्या. देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला, पूण हो पवित्र आत्मो केन्नाच आमकांचे टेस्टिंग जाता तेन्ना आमी सदांच फेल जाता. आमी सदांच फेल जाता. कित्याक आमी ह्या संवसाराचें तारण करपाक येवना. जेजू येयल्लो संवसाराक तारण करपाक. ताणें कितें एक चूक केल्ली जाल्यार आतां आख्खे मनशा कुळाची सरवण जायना जातली आनी. तो जावन आसलो देवाचो मेंढरो. He was the lamb of God, the spotless lamb of God. ताणें पातक केलें जाल्यार आतां देव पातक करतलो आपल्या मनान, आपल्या आत्म्यान न्हय, मनान. जेजू आतां एक सामको प्युअर मेंढरो, आत्म्यान, मनान आनी आपले कुडीन जावपाक एकदम गरजेचें आसलें मनशा कुळाची सरवण करपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्म्यान जेजूक ओराण्यांत व्हेलो, ताची ताळणी केली, आतां कितें घडटा? जेन्ना ह्यो सगळ्यो ताळण्यो जेजू पासार जाता, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? उत्तून आमी वचया लुकाचो 4 विस्वोर. लुकाचो 4 विस्वोर, म्हाका दिसता वड 14 वाचुया. आख्खी ताळणी जाल्या उपरांत कितें घडटा वाचुया. तिसरी ताळणी जाल्या उपरांत पळयात कितें वाचुया. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बरें 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 14 ही वड वाचुया. 14 ही वड. जेजू 14 ही वड वाचुया. 14 न्हू ब्रदर? 14. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलेक परत गेलो आनी ताची कीर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो व्हेरी गुड, तांच्या व्हेरी गुड. ना पुरो. जेजू पवित्र आत्म्या बळान गालिल्याक परत गेलो. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची कीर्ती आख्ख्या प्रांतान गाजली. म्हाका दिसता आमचे भाशेन बरे भाशेन बरोवंक ना, पूण आमी तिचर एक्ट्स चॅप्टर 10 वर्स 38 आमी पळयता की जेजू पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन, पवित्र शक्तीन ताका पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन, देवान ताका पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन ताका बोल्लो. तेच भाशेन इंग्लिशीन आमी हो 14 वड वाचीत जाल्यार इट सेज Jesus returned to Galilee
with the Holy Spirit and power. तुम्ही आयकता हांव कितें म्हणटा तें? होय. जेन्ना जेजू ओरण्यान गेलो, तो गेलो फकत पवित्र आत्म्यान घेवन. पूण जेन्ना तो ती परीक्षा पास जालो, देवाचें उतर म्हणटा, जेजू आतां ओरण्यांतलो भायर गेलो पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन. कित्याक आतां ताणें ती परीक्षा पास केल्ली. आतां हें जेजू बरोबर घडलें. हें सगळें जेजू बरोबर घडलें. आतां आमी आयज आमकां पळोवया. आतां जेजूची खबर आपल्याक आतां सोडून आतां आमी आमचें पळोवया. आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मा मेळ्ळा? होय. मेळ्ळा की ना? होय. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोडूणार मारला, आमी एक नवी रचना जाल्यार दुसरी चीट कोरिंथकारांक आमी 5:17 म्हणटा, जी कोण जेजूक मानतात ती एक नवी रचना जाल्या. ती सगळे पोन्ने गेले, आतां सगळे नवे गेले. म्हणजे आमी आमच्या आत्म्यान आतां जेजू सारके जाले. देव आतां आमकां कितें दिता? आपलो पवित्र आत्मा दिता. होय की ना? होय. आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या जिवितांत कितें घडटा? हांव विचारता तुमकां, जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा मेळटा, आतां आमी समजा एका रितीराक गेले, आमी खूब जाणां रितीराक वचना की ना? वेता की ना आमी रितीराक? होय ब्रदर. होय. आमी पोट्टा गेल्या? होय. आमी खूब रितीराक येता. आतां गोंयांत कितले रितीर चलतात, कितले प्रिचर येतात. हांव आतां प्रिचींग करता, हांवूय भायर गेल्लो, खूब लोक प्रिचींग करता. आमी देवाचें उतर आयकता. म्हणजे आतां आमकां उतराची सजमणी मेळ्ळी. पूण भाव भयणीनो, देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून तें उतर आमी आयकलां म्हणून तुमकां दिसता की आतां आमकां एक जैतिवंत जिवीत मेळटलें? समजा आमी एका लग्नाच्या जेवणाक गेल्या. लग्नाक जेवण मेळटा की ना? होय ब्रदर. आमी लग्नाच्या जेवणाक गेल्यार मेजाचेर आमी सगळें जेवण पळयलें. सरपोतेल आहात, सान्नां आहात, वडे आहात, सगळें आहा, पुलाव आहा, सगळें नुस्तें सगळें आहा. फकत आमी आयकलें की जेवण तयार आहा, आमी तें पळयलें आमच्या दोळ्यांनी तें आहा. आमच्या पोटान तें जेवण वेतलें, त्या जेवणाचो फायदो आमकां मेळटलो? ना ब्रदर. ना. आमी एक बोशी घेवंक जाय, तें जेवण आमच्या बोशेन घालूंक जाय, तें आमी खावंक जाय. तें खाल्या उपरांत खरेपणी त्या जेवणाचो फायदो आमकां मेळटा. होय की ना? होय ब्रदर. तेच भाशेन समजा हांव रितीराक गेलो, देवाचें उतर आयकलें, म्हाका प्रिचरान बरे भाशेन सजमणी दिली. जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हाका उतराची सजमणी दिल्या म्हणून आनी बरे भाशेन म्हाका तें सांगलां म्हणून, हांवें सगळें बरयलां म्हणून, आतां म्हाका त्या उतराची सगळें म्हाका कितें एक्झॅक्टली तो स्क्रिप्चर कितें म्हणटा तें म्हाका सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून हाचो अर्थ न्हय की आतां हांव एक जैतिवंत जिवीत जियेतलो. आतां म्हजी परीक्षा आसतलीच. द वर्ड विल बी टेस्टेड. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय ब्रदर. म्हाका आतां समजा म्हज्या जिवितांत हांव आतां देवाचें उतर जाणा, हांव शिकलां. देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गायनी हांव बरो जालो. जेजूच्या गायनी हांव बरो जालो. आर्गां तुका जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो. वय म्हाका सांगलें कशे भाशेन हांवें मागणें करूंक जाय. ही सगळी सजमणी मेळ्ळी. एका म्हयन्यान हांव गेलो दोतोरा कडेन. तो म्हाका सांगता, बाबा तुका हें हा तें हा आनी तूं इतले दीस खंय आसलोय, तुका आतां 6 म्हयने आहात, 8 म्हयने आहा रावपाक, तुका व्हडलें कॅन्सर जालां आनी तूं इतले वर्सां कित्याक गेलोय, ब्लड टेस्ट कित्याक घेवंक ना, आनी तुका सगळो रिपोर्ट दिता. आनी तो म्हणटा हांव नको, जायना, तो कित्याक ताका गॅरंटी दिवपाक जायना. पूण आतां हेचे पयलीं तुवें देवाचें उतर आयकलां. देवाचें उतर तुका सांगता की ताच्या गायांनी
जेजूच्या गायनी तूं बरो जालोय म्हणून जेन्ना तुका हो नवो रिपोर्ट येता तूं आतां कितें करताय? दोतोराच्यो खबरो आयकताय, दोतोराक देव कोत्ताय, हो देवाचें उतर खरेपणी सत म्हणून हा म्हणून खरेपणी तें उतर तुवें तुज्या जिवितान घेतलें ताची त्या उतराचेर आतां तुजी परीक्षा चलता म्हणून तूं आतां त्या परीक्षांत तूं पास जातलोय वा तूं त्या परीक्षांत फेल जातलो हांव विचारता न्ही आयकतात तुमी? होय ब्रदर. आतां कसली परीक्षा आमच्या जिवितान येवन बाय फातिमा हांव विचारता तुका येस ब्रदर. आमकां सगळ्या तुमकां तुज्या गोरकाराक जाय द गिफ्ट ऑफ अ चाइल्ड होय ब्रदर. होय की ना होय ब्रदर. सारकें देवाचें उतर म्हणटा की ताणें आमकां जेन्ना कोण काजार जाता कोणाचें लग्न जाता फकत तांचेच न्हय देयर जनरेशन्स आर ब्लेस्ड येस. nobody will be बॅरन. barren in the land very good Amen. ताणें जे भशेन अब्राहम आनी साराक ताणें इतल्या जाणट्या पिरायेचेर ताका भुरगें इजाक दिलो देव आपल्या उतराक विश्वासी आनी उतरान कितें सांगलें तें घडोवन हाडटा पूण जितले दीस तुजे आतां फुडें जायत वेतात तितले फुडें जायत वतात तूं म्हणटा आरे सगळ्या लोक जो लग्न जालो आतां 10-15 ती आतां श्यामाय जाली ना आजुनी माय जावंक ना येस गॉड. कसली चिंतना येवंक शकता येतात ब्रदर. प्रेज गॉड. येता जेन्ना ही प्रश्न येतात तुका तुका कितें दिसता तूं ह्या वेळार ओरण्यान थाय तूं ह्या वेळार ओरण्यान थाय कित्याक पवित्र आत्म्यान तुका ती परीक्षा तुजी करपाक पळय तूं फातिमा तुज्यान म्हणूंक जाता सायबा कोणाचें लग्न जालें आनी 6 म्हयन्यांनी ती गर्भेश जाली आतां ती 2 वर्सांनी तेजे कडेन 3 भुरगीं म्हाकाच परीक्षा कित्याक? एक्झॅक्टली ब्रदर. प्रेज. करेक्ट or not? होय. येस ब्रदर. प्रेज जीसस. ताचो जबाब तुका हांव आयज दिता प्रेज गॉड. तुका आयज जबाब दिता हांव प्रेज that I गॉड. have been praying for people and I've been asking the Holy Spirit हांव पवित्र आत्म्याक असलो प्रश्न विचारता बिकॉज हांव तुका सांगूंक सोदता समजा कोणाचें लग्न जालें समजा आयज जालें आयज तुजें आतां लग्न जालें इतले दीस जाले तुजें लग्न आयज जालें आनी तुजें न्ही कोणाचें लग्न आयज जालें आनी सुमार 2 म्हयन्यांनी तूं आयकताय आरे हांव प्रेग्नंट हा जेन्ना तूं ही खबर आयकताय अरे हाचें लग्न जावन हाचें हानीमून बेबी मरे बाबा सामकें म्हजे आतां कितले हानीमून जाले आजून पासून म्हाका एक पासून चायल्ड मेळोंक ना ह्यान कितें चलता देवा देव कितें कोत्ताय तूं कसली परीक्षा दिताय म्हाका तूं म्हाका बेसावन दिवंक सोदिनाय असली चिंतना तुज्या मनान येवपाक शकना शकताय ब्रदर येताय बीन ब्रदर. प्रेज गॉड. एक्झॅक्टली जेन्ना असली चिंतना येतात तेन्ना तूं कितें करताय तूं पडटाय ओ तूं देवाचें उतर घेताय आनी सैतानाक म्हणटाय सैताना म्हज्या देवान म्हाका कितें सांगलां तें त्या उतराचे भायर वचना तो आनी कितें दुसरें उलोवचो ना ताणें सांगलां की हांव एंड माय जनरेशन्स आर ब्लेस्ड तूं आतां जेन्ना ह्यो ताळमी हाडटाय म्हज्या जिवितान हांव तुका सांगूंक सोदतां आब्राम आनी साराक भुरगें जाणट्या पिरायेक मेळ्ळें जाकार्याक आनी एलिझाबेथाक जाणटे पिरायेर मेळ्ळें कित्याक जाणटे पिरायेर मेळ्ळें कित्याक एलिझाबेथ आनी झेकार्याचो चेडो जुआन बातिस्ट तो जेजूची तयारी करपाक ताका देवान धाडलो अब्राहम आनी इसाकाच्या आनी साराच्या चेड्याक इसाकाक ताका आनीक भुरगे मेळपाचे आसले जाकोब आनी इसाव आनी ताचे उपरांत ताचे 12 ट्रायब्स ऑफ इस्रायल जावपाचे आसले पूण देवाची एक येवजण आसली देखून ताणें इतलें डिले केलें आनी हांव पळयतां की जेन्ना देव कितें डिले कोत्ता तो त्या पायक आनी मांयक जी आतां भुरगें हाडटलीं तांकां एके भाशेन तयार कोत्ता तें भुरगें ह्या संवसारान घडोवन हाडपाक Are you listening what I'm saying? येस ब्रदर. होय. तूं जेन्ना तुजी चोत्राय देवाच्या उतराचेर दोत्ताय
आणि तुझे मागणे जे तू आता योजिताय तुझ्या जिवितांत ते डिले जाला तेन्ना तू फकत देवाक सांग हांव जाणो हे डिले कित्याक जाला, कित्याक तू म्हाका तयार करताय, तू म्हज्या घरकाराक तयार करताय, कित्याक जी भुरगीं हांव ह्या संवसारांत हाडटली ती भुरगीं एनॉयंटेड आसतली, ताका एक कारण आसा. तू म्हाका ह्या वेळार तयार करताय, तू म्हाका पवित्र करताय. जेन्ना हांव रावता ह्या वेळार हांव रागार जावची ना, हांव एक भाशेन इम्पेशंट जावची ना, हांव तुका शिणची ना, हांव कोणाचेर आड दिवची ना, कित्याक तू म्हाका ह्या वेळार तयार करताय, तुज्या घरकाराक तयार करताय. जे भुरगें तू म्हाका दिताय हांव जाणो त्या भुरग्याक तुवें एक व्हडले प्लॅन तयार केलाय म्हज्या आनी म्हज्या घरकारा वरवीं. तूं पयशी जाल्यार सॅमसन, तूं खंयच्या जाग्यार पयशी जाल्यार मोसेसाक खंयचोरी विशीं जाल्यार जेन्ना देवान कसलेंय काम डिले केलें कोणाक जे कोण आतां समजा आमी फकत भुरग्यांची खबर करता, कित्याक हांवें तुजो एग्जाम्पल घेतला येस ब्रदर. इट्स नॉट ओन्ली अबाउट प्रेग्नन्सी. अशें घडोवंक शकता की हांगा कोणाक पुर्तुगेज पासपोर्ट जाय, कोणाक जाय हांव नको, आनी सगळ्या लोकांक पुर्तुगेज पासपोर्ट. तुवें आतां एप्लाय केला 15 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं तुजी पुर्तुगेज पासपोर्ट येवंक ना. कोणाची पासपोर्ट 2 म्हयन्यांनी दिवन 2 वर्सांनी दिवन एजंटाक दिवन फाटाक मेवली गेली आनी तूं आजुनूय पुर्तुगेज पासपोर्ट करताय. जेन्ना तुका देवान तुका तें तुज्या मनान तें तुज्या घातलां ती पासपोर्ट मेळोवपाक, ओ तुका ती जॉब मेळोवपाक, तुका UK वचपाक, तुका स्विडन वचपाक, तुका ऑस्ट्रेलिया वचपाक, तुका खंयचं कितें ती प्रॉपर्टी घेवपाक, तें घर घेवपाक, तूं चिंताय कितें करपाक, कितें तरी डिले जाता. पूण तूं देवाच्या उतरान रिगून हाय, तुजो संबंद देवाशी घट आसा, तूं देवाच्या उतरान रिगून आहाय, तेन्ना जेन्ना तुजें मॅनिफेस्टेशन जें जावपाचें आहा तें तातूंत वेळ लागता आनी तूं देवाच्या उतराक सोडिनाय, हांव तुका सांगता जें तुज्या जिवितांत घडटलें घडोन येतलें तें जातलें. सगळ्यांक मेळना फटाफट तुका जें मेळटलें तातूंत देवाची येवजण कंप्लीट जातली, देवाचें सगळें बरेंपण तुज्या जिवितांत पावतलें. कित्याक देवाचें उतर सोडूंक नाय, तूं तयार जालाय तें उतर. पळय समजा आमी कितें मागणें केलें, हांव तुका एक सांगता, समजा हांवें मागणें केलें आनी म्हाका कापस्ताद ना, म्हाका प्रेपरेशन ना, तें म्हाका देव कितें दिवंक सोदता तें म्हाका म्हज्या जिवितांत हाडपाक. हांव खूब वस्तू मागता, म्हाका हें बाट दी, म्हाका ही गाडी दी, म्हाका हें घर दी, म्हाका चोंदरीन दी, सगळें हांव विचारता. पूण तुका मेळत जाल्यार तुका ती कापस्ताद आहा तुका तें तुज्या जिवितांत हाडपाक? डू यू हॅव द कॅपॅसिटी टू रिसीव वॉट गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू? जे तूं देवाक मागणें करताय, तुका कापस्ताद आहा, तुका कॅपॅसिटी आहा तें हाडपाक, वा तूं हाडटली जें देवान दितलो आनी कोनशान दवरतली? आयकता हांव कितें सांगता? खूब पाटी आमी देवाक कितें मागणें करता, देवाक आमी कितें विचारता आनी त्या वेळार कितें घडटा, आमी समजा देवान आमकां दिलें, समजा देवान दिलें आनी हांवें आतां पळय कितलो हांव सदांच चिंता कितलो लोक आतां हांगा बलात्कार जाता. आतां सगळीं रस्त्यार पडल्या, बॉम्बे आमी आल्ली तिथं ताका 3-4 भुरगीं आहात, सगळीं पडल्या जेवण ना, भीक मागता. थोडो लोक ज्या लोकांक कापस्ताद आहा तांकां भुरगीं दवरपाक तांकां भुरगीं ना. हांव अशें चिंता तेन्ना पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो, तीं भुरगीं जीं जाल्यान तीं जावना भुरगीं इसावाची. They are the children of Ishmael. When you belong to the child of the promise, when you are a child belonging to Isaac, child of the promise, तूं भुरगें जावन आसा, तुका जें घडटा देवाचेर बावट धरून जें देव तुज्या जिवितांत हाडटा तें जाता. इतलें व्हड देवाच्या राज्यान आमकां ती सजमणी मेळपाक आमचें मन आमची सजमण एकदम कमी टू अंडरस्टँड दॅट. आयकताय हांव कितें सांगता? आनी देखून जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, पळय जेजूची परिक्षा जावपाची आसली, जेजूची परिक्षा जाली, ताका
पळयत आत्म्यान ओरांड व्हेलो आनी ताका तिजर परीक्षा दिली कित्याक ताजें मिशन आसलें जे भाशेन आमच्या बाय नेटीन म्हणलें ताका मिशन आसलें आख्या संवसाराचेर तारण करपाक ताजो टेस्ट एकदम व्हड आसलो कित्याक त्या वेळार सैतान एकदम पावरफूल आसलो सैतान ह्या संवसाराचेर ताणें मनशा फुड्याक गुलाम केल्लो पण ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या वेळार आतां 2000 वर्सां जावन जो सैतान जेजूचेर येयल्लो तो सैतान आमचेर त्या सैतानाक आमचेर येवंक जायना जेजून खुर्सार सैतानाक सामको निगडो केला वेगळो केला ताका काबार करून दवरला ताका फकत एकूच पदवी आहा फटी सांगपाक आनी टू डू डिसेप्शन आयकतात तुमी हांव कितें म्हणटा सैतानाची पदवी जेजून सामकी काबार करून उडयल्या पूण जेन्ना सैतान जेजूचेर येयल्लो सैतान एकदम पावरफूल जाल्लो तो ह्या संवसाराचो दादा आसलो तो सैतानाचो पात्रांव आसलो तो त्या मनशा फुड्याक ताणें गुलाम करून सोडलेले पूण आयज जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट करता आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा वय सैतान येतलो आमकां ताळणी घालपाक पूण भाव भयणीनो ताच्यान आमकां कांय करूंक जायना ताच्यान फकत आमकां फोट उलोवंक जाता तो म्हणटलो तूं म्हातारें जालाय तुका आतां कांय फायदोच नाय जायना आतां तूं सोड आतां हें कर आतां तूं गिव अप कर तूं आतां कांय करनाका देवाचें उतर परगट करिनाका कांयच बरें करनाका फकत न्हीद आनी म्हण सायबा म्हाका दिसता तुका नाका म्हाका दिवपाक ना अशें म्हणशी जाल्यार तूं सैतानाचे वाटेन वयतलें आनी तूं म्हणटलें देवा तूं जें उतर म्हाका जें उतर बरयलां ती फोट जावन आसा पूण देवाचें उतर केन्नाच फोट न्हय तो सदांच आपल्या उतराक विश्वासी तो सदांच आमी ताच्या उतरान रिगून रावत जाल्यार ती परीक्षा येता तेन्ना ती परीक्षा जितली डिले जाता आनी आमकां कितें मेळटा आमी जेजूचेर बावाट धरून त्या परीक्षा वरवीं जें आमच्या जिवितान घडटलें जें जिवितान आमच्या घडोन येतलें तें सामकें इतलें व्हड आसतलें जेजूच्या राज्यांत देवाच्या राज्यांत की आमच्या ह्या वेळार चिंतपाक पासून आमकां कापस्त आसची ह्या वेळार जेजूच्या नांवान Jesus God. काय Yes, brother. Praise God. प्रेज गॉड प्रेज गॉड कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय ह्या वेळार कित्याक जाणाय हांव हाचेर हांव चिंतालो देव ताळणी दिता आमकां सगल्यांक म्हाका तुका सगल्यांक हांगा आमकां वरण्यान वेचें पडटलें वरण्यान म्हणजे कितें आमी आतां एका डेजर्टान वेची ना आतां आमी गोंय आहात जाल्यार थंयचो डेजर्ट आहा जाल्यार राजस्थान बी थंयसर आमकां वेचें पडचें ना तुमी समज आमकां वरण्यान म्हणजे एका डेजर्टान वेचें पडटलें ना आमकां सदांकाळ वरण्यान वेचें पडटा म्हणजे कितें वरण्यान कित्याक थंयचो एक परीक्षा जावपाक जेन्ना आमी म्हणटच आतां हें दुसरी पार्ट जाली आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जेन्ना हांव परीक्षा पास जाता हांव खंय पावता हांव दुसरे सायडीक पावता सामको जैतिवन आतां आमी पोन्ना कोरार वचया इस्रायलचे परजेक देवान कितें येवजिल्लें तांकां खंयसर व्हरपाक बासायलेल्या गांवांत होय की ना होय brother. ती आतां गुलाम आसली इजिप्ताच्या गांवांत इजिप्ताच्या गांवांतल्यान ती आतां बासायलेल्या गांवा कडेन वचपाची आसली म्हणटच इजिप्त हांगा आहा बासायलेलो गांव हांगा आहा आनी मदल्यान कितें आहा मदल्यान कितें आहा ओराण्यान वचपाचें पडटालें तांकां ओराण्यान वचचें पडलें वय की ना होय brother. एक्सपिरियन्स वय की ना आतां आयकात म्हज्या भाव भयणीनो एक आमी ज्या जाग्यार आहा आमी आतां गुलामान आहात ही जावन आसा बासायलेलो जागो पूण आमी ज्या जाग्यार आहा त्या बासायलेल्या जाग्यार हांव म्हणटा बासायलेलो जागो म्हणजे एक जागो न्ही म्हणजे आतां समजा आमी म्हणटा म्हापशा हो पणजे हो मडगांव आमी म्हणटा तो जागो पूण देवाच्या राज्यान बासायलेलो जागो म्हणजे कितें द प्लेस ऑफ विक्टरी यू कॅन हॅव विक्टरी तुज्यान जैत पणजे आसूं जाता तिचोरूय आहा तिचोर प्रॉब्लेम ना तुका तिचोर आतां कॅनडा वेचें पडटा इंग्लंड वेचें पडटा तिचोरूच जैत मागतलें अशें कांय ना तुज्या सगळें जैत हांगाच मेळोंक जाता पूण जेन्ना तुजी परिस्थिती अशी आहा तूं आतां ह्या वेळार इजिप्ताच्या गांवांत आहाय देव तुका आतां बासायलेल्या गांवांत वचोंक सोदना आतां तुजे कडेन भुरगें ना तुका जाय आतां भुरगें ही जावन आसा तुजी बासायलेली जागो पूण मदल्यान तुका ओराण्यान वेचें पडटा
आणि जेन्ना कोण ओराण्यांत वेता, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना कोण ओराण्यांत वता तो ओराण्यांत वचना, कित्याक ताका वचोंक जाय म्हणून, ताका पवित्र आत्मो धाडटा. म्हणून पवित्र आत्मो तुका ओराण्यांत कित्याक धाडटा? तुजी परीक्षा करपाक. म्हणटच जेन्ना ओराण्यांत आनी म्हजी परीक्षा जाता, म्हजी परीक्षा जो कोण ओराण्यांत वेता तो आतां पोत्तून वचना, तो इजिप्ताक वचना. कितें जाता जाणय? पळय, ओराण्यांतल्यान ताका कितें वचूंक जाय? बासायलेल्या गांवांत, होय की ना? आयकात, बरी चीन दिवन मातशी सगळें सोडून आयकात. आमकां जाय इजिप्ताच्या गांवांतल्यान बासायलेल्या गांवां कडेन वचपाक. हें जावन देवाची येवजण. पूण जेन्ना कोण ह्या इजिप्ताच्या गांवांतल्यान ओराण्यांत वेता, ओराण्यांत वेतकूच जो कोण पास जाता तो आतां बासायलेल्या गांवांक येता. कित्याक देव सदांच आपल्या उतराक विश्वासी. जो कोण ओराण्यांत परीक्षा पास जायना, जाणें कितें घडटा तें? तो ओराण्यांत काबार जाता. म्हणटच ओराण्यांत फकत दोन वस्तू घडटा. एक परीक्षा घडटा आनी कोण तिचो आपल्या बासायलेल्या गांवांत वेता. दुसरो लोक ओराण्यांत काबार जाता, जो कोण ती परीक्षा फेल जाता. तो केन्नाच पोत्तून वचना, पूण जो कोण पास जाता तो बासायलेल्या गांवांत पावता. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? In the wilderness, you do not go out of the, you don't go backward. फाटल्यान वचोंक जायना, आमच्या इजिप्तान वचोंक जायना. आमी ओराण्यांत रावंड 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 वेताले आनी 40 वर्सां भितर रावून आमी बासायलेल्या गांवांत पावची ना. थंयसर ओराण्यांत आमी कश्ट घेवन, आमी गायो मारून, गुणगुणून आमी थंयसरूच उरतले आनी थंयसरूच काबार जातले. पूण जो कोण ती परीक्षा पास जाता तो आतां बासायलेल्या गांवांत वेता. जो कोण बासायलेल्या जाग्यार पावता तो आतां देवाची मोहिमा पळयता, देवाचे विश्वासीपण पळयता आनी सगळें जें देवान तांच्या जिवितांत येवजिल्लें पयलेंथान तांच्या जिवितांत घडोवन येता, ती आतां सर्गीचें राज भोगूंक ती आतां तयार जातात. आमी सदमतां कितें जालें? हांवें मागणें केलें, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. हांवें मागणें केलें, म्हाका भुरगीं जालीं. हांवें मागणें केलें, म्हाका पासपोर्ट मेवली. बरें, पूण तुका ओराण्यांत एक्सपिरियन्स मेळोंक ना जाल्यार, तुजी परीक्षा जावंक ना जाल्यार, जेन्ना तूं त्या बासायलेल्या गांवांत पावयत जाल्यार खूब लोक पावता. खूब लोक जो देवाच्या उतरान ना, जेजूक वळखना, ती तांचे फास्ट जाता, थंयसर पावतात. पूण थंयसर पावल्या उपरांत तुमकां कितें दिसता? कितें दिसता तुमकां? व्हड जावपाक वेतात, स्वर्गराज्यान भितर सरतात, थंयसर देवाची मोहिमा पळयतात, ती वेतात थंयसर कश्टान. भायल्यान सगळें बरें दिसता. भायल्यान बरो पेंट, घराक बरो पेंट मारलो, बरें मुजोनेलांक बरो पेंट मारलो, बरें नोये घातले, बरो चुनो मारलो, भितरल्यान सगळ्यांक कलम पडल्या, बावय पडल्या, हें जाता. पूण जो कोण ओराण्यांत वेता, देवाची ह्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां ती परीक्षा पास जाता आनी तो जाग्यार जेन्ना तो पावता, सगळें देवाचें बरेपण, सगळें देवाचें बरेपण तांच्या जिवितांत व्हांवता. ती आतां एक व्हडली घोवायकी दिवंक पावता देवाच्या राज्यान. ती आतां शिवर्थमान फकत उतरांनी न्ही, पूण तांच्या घोवायकी वरवीं ती आतां कितल्या लोकांक देवाच्या राज्यान हाडपाक आतां ती फावो जातात. देवाचें राज फुडें वेतात, कित्याक ती ओराण्यांत पास जाली म्हणून, ती परीक्षा पास जाली म्हणून. आयज म्हज्या भाव भयणीनो, हांगा क्लासीन कोणूय हा जो कोण आपल्या ओराण्या एक्सपिरियन्स हा, जो कोण ह्या वेळार परीक्षा ताची चलता, तुज्या फॅमिलीच्या जिवितांत, तुज्या काजारी जिवितांत, तुज्या कामाचेर, तुज्या दुडवांनी, तुज्या कसलीच परिस्थिती तुजी ह्या वेळार परीक्षा चलता जाल्यार तूं ओराण्यांत हा जाल्यार देव तुका सांगूंक सोदता, सोडिनाका. तुजी परीक्षा जेन्ना चलता, तुजी चोत्राय जेजूचेर दवर, ताच्या उतराचेर दवर,
तो ताच्या उतराक विश्वासी, तो सगळे ताच्या उतरान हाडला ते घडून हाडटलोच, तर तो विश्वासी. आणि तूं पासार जावशी जाल्यार तुका जें त्याने उतरान सांगलें तें मेळटलें. आनी भावार्था वरवीं आतां देवाक तूं मानता तसली जातली, तूं एक सर्गीचें सूख भोगूंक पावतलें. आमेन. आमेन. येसू काळ जेसू ख्रिस्त. येसू काळ. ह्या वेळार आमी कसलोच दुबाव दवरिनासतना, कसलेच देव आमकां विसरला, सगलो लोक आमकां विसरला, आमचें जिवीत कशें चलता, आमी हूंय हांगा आहात, चलता भाशेन तकली वयर धरात. त्यो आपल्या उतराक विचार. तूं जावन आसा आपूण बाईची, तूं जावन आसा आपूण बाईचो. तुजी चोत्राय फकत जेजूचेर दवर. परीक्षा पास जा. आनी कितलो कितलो दबाव, कितलो प्रेशर येवं तुजेर, कितलो लोक तुका गायो मारीत, कितलो लोक तुका कितें सांग, अरे तुमी बायबल स्टडी करतात, देवाचें उतर, तुमचेंच जागना, कितें करताय तूं? असलो सैतान येतलो धान्य घालपाक. तांकां सांग, नो प्रॉब्लम, हांव उतराक विश्वासी रावतलो आनी एक दिसा म्हजी गोवायकी दितलो म्हणून तांकां सांगात. सैतानाक सांग, हांव म्हजी गोवायकी दिता, म्हजो देव विश्वासी. Amen. Amen. Praise God. Praise God. बरी समजणी दिली ब्रदर Praise God. अरोण्याचेर, आमगे जिवितांत आमगे परिस्थितीक अरोणे अशें बरे भाशेन सजमयलें तें. Praise God. Praise Praise God. God. जेजू God. जेसू Praise ख्रिस्त. God. आनी कोणाक प्रश्न आहा, कोणाक कितें विचारूंक जाय? जाल्यार आमी मागणें करुया न्हू ब्रदर. ओके ओके. जाल्यार थँक्यू. सिस्टर फातिमा. या बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नावान. भो मोगाला सुखींच्या बापा तुकार गा मोहिमानी दिनवास. बापा तुझ्या विश्वासी दयाळ मोगाक शेवट ना. भो मोगाला जेजू तुकार गा मोहिमानी दिनवास. तू एकलोच वाट सोत आनी जिवीत. भो मोगाला पवित्रात्म्या तुकार गा मोहिमा आनी दिनवास. तू आमचो शारुती. तू आमकां देवाचे उतर शिकयताय आनी ते पाळूंक आमकां आदार करता. बापा ह्याचे शिकोवणे पासत आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता. आयज आमी शिकल्या, आमकां परिक्षा येतल्योच. पवित्र आत्मो आमकां अरण्यांत व्हरता. पूण जेन्ना आमी आमची नदर, आमचें ध्यान मन फकत देवान बासायला आपल्या उतरान, त्या उतराचेर दवरता, तेन्ना आमी आमच्यो ह्यो परिक्षा पास जाता आनी देवाची मोहीम आमी पळयता. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. बाबा तुका आर्गां मोहिमान दिनवास आनी शिकून जी आमकां मेळ्ळ्या ती आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी ते आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक वयतात. तूं आमकां आदार कर. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. 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 जेजू कारका.